गोवा समग्र शिक्षा अभियान आणि युनोक्यू हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या गोवा करियर नेविगेटर 2025 हाच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमचे पुराय एड्युकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन शैलेश जिंगडे, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन भूषण सावयकर, समग्र शिक्षा मेघना शेटगांवकर, DT विवेक कामत, शंभू घाडी, धवल गांधी फ्रॉम युनोक्यू, सरिता गाडगे आणि राहिल शहा समोर आशिल्ले सगळ्या हाय सेकंडरीतले काही टीचर्स, बाकीचे म्हणजे स्टुडंट्स, मित्र आणि मैत्रिणींनो, आमी सगळ्या जाणांनी तुमचे करियर घडपाक जाय म्हणून आयचो हो सेमिनार जो आसा गोवा करियर नेविगेटर 2025 हांगासर ऑर्गनायज केला. कितल्या जाणांनी आपलो करियर डिसायड केला, कोण जावपाचें तें ठरयलां, तितके जाण हात वयर करा. कितल्या जाणांनी डिसायड केला तितके? कोण तरी टीचर जातलो, कोण तरी दोतोर जातलो, कोण तरी इंजिनियर जातलो. डिसायड केला तितक्यांनी हात वयर करात. डिसायड करूंकूच ना? हात वयर कर. येस, हात वयर कर. डिसायड केला तितके हात वयर कर. कर सगळे जण. जितक्यांनी डिसायड केला तितक्यांनी कर. आणि आता हात वयर केला तितक्या खातीर ताळयो मारयात. हांव कित्याक सांगता, तशें आसत जाल्यार तेणी सांगलें इट इज नाव ऑर नेवर. तुम्ही जर डिसायड करूंक ना न्ही जाल्यार आज डिसायड करात. इफ इट इज नॉट देन इट इज नेवर. दिस इज द रायट एज. दिस इज द रायट टायम. इफ नॉट देन इट इज नॉट पॉसिबल. बऱ्याच जाणांक कदाचित थोड्या जाणांक लज दिसता आसतली, हात वयर करूं काय नाका करूं. बट ज्यांच्यांनी केलें तांचें हांव मना पासून अभिनंदन करता की तांच्यांनी ठरयलां. हांवें करियर कितें करपाचें म्हणजे ताणें म्हटलें की ह्या पृथ्वी तलाचेर आमी बर्थ घेतल्या उपरांत आमी कितें करतले हें जर आमी ठरयत ना जाल्यार आमचें जीवन व्यर्थ, कांयच अर्थ ना. फुडलीं 70-80 वर्सां तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या पृथ्वीचेर रावपाक जाय आसत. आमी जर आयले आनी जर कांयच डिसायड केलें ना आनी कांयच जर करियर डिसायड जावंक ना, कितें उपयोग आहा? त्या खातीरच म्हणजे आमी म्हणटा की आमी हो अट्टास कित्या खातीर करता? आमी हो अट्टास तुमचें करियर घडोवपा खातीर करता. इट इज नॉट दॅट इट इज म्हणजे इट इज नॉट इन अवर कंपल्सरी सिलेबस. आमच्या गोवा NEP-नी म्हणजे आमचो सिलेबस न्ही हो की कंपल्सरी तुमकां हाडून बसया आनी हें करात. रुटीन देर आर सो मेनी स्टेट्स. देर पेरंट डिसायड्स आनी दे डूज द करियर. पण आमकां तें म्हणणें ना. गोंयांतल्या प्रत्येक भुरग्याचो करियर जावपाक जाय. नो डावट प्रत्येक भुरगो म्हणजे डॉक्टर, इंजिनियर, नर्स, टिचर्स जातलो असो ना. ताज्याय पलीकडे वेगळें करियर आसा. ताज्याय पलीकडे तो आनी कितें तरी शिकूं शकता. बट इट इज 100% यू वॉन्ट टू डिसायड अकॉर्डिंग टू युअर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू युअर पॅशन, अकॉर्डिंग टू युअर हॉबीज. थोडे जाण खूब बरे मार्क्स पडले आसतले इन सायन्स, म्हणजे त्यांनी नीटूय क्रॅक केली आनी JEE क्रॅक केली. खूब भुरगे आसा दोज वे टॉप इन बोथ द एग्जाम्स. म्हटल्यार थोड्या जाणांक नीटाच्या बद्दल आनी JEEच्या बद्दल आज रिसंटली हांव फाटल्या 4 दिसां पयलीं थोडे भुरगे पळयता कित्याक वी हॅव नॉट गिवन द JEE. म्हाका एडमिशन जाय आशिल्लें इंजिनियरिंगाक, हांवें JEE दिवंक ना. कित्याक ना म्हाका खबरूच नासलें. तूं खबर आफ्टर तूं 12th शिकता जर ज्या इंजिनियरिंगान एका वचपा जाल्यार नीट आनी JEE एग्जाम दिवंक ना. एखादो स्टुडंट्स खबर ना म्हणटा म्हणजे त्या हायर सेकंडरीची टिचरांची म्हाका कीव येता. पयलीं हांव पेरंट्सांची न्ही, हांव परत एकदां सांगता, हाय सेकंडरीच्या टिचराची म्हाका पयलीं कीव येता. तो कितें शिकयता काय म्हणून. जर ताका भुरग्याचें करियर डिसायड करपाक JEEक बसपाक जाय आनी टायमार तेणी फॉर्म भरपाक जाय हें जर सांगना आसत जाल्यार तो आनी कितें शिकयतलो. त्या खातीर हांव मुद्दामून म्हणजे म्हज्या समोर मॅक्झिमम स्टुडंट्स आसा. डोंट डिपेंड अपॉन समवन अदर्स हू वील टेल यू. देर आर जस्ट सो मेनी वास्ट करियर ऑपॉर्च्युनिटीज आर अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन द स्टेट ऑफ गोवा. आतां तो मेडिसिनचोच विशय करतालो. हांव मुद्दामून सांगता की MBBS एडमिशन मेळना जाल्यार नेक्स्ट ऑप्शन आसतालें डेंटलाक चल म्हणून. म्हणजे गोंयांत तेन्ना 2च ऑप्शन अवेलेबल आशिल्ली वेन आय पास आउट. एक तर MBBS ना जाल्यार डेंटल. ताज्या पलीकडे देर वॉज नो एनी अदर कॉलेज. आय एम टॉकिंग अबाउट इन 1991. दुसरी ऑप्शन्स नाशिल्ली. आज गोंयांत देर इज अ BMS, देर इज अ BHMS, बॅचलर मागीर BMS धारगळ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या आयुश डिपार्टमेंटाचे सगळ्यात वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया आयज खंय आसत जाल्यार ते धारगळ आसा, गोंयांत आसा.
This is a good opportunity for you people, and 50% seat is reserved for the Goan origin. गोंयकारा खातीर आसा, आमच्या खातीर आसा. आणि आता त्यांनी जे नॅचरोपॅथी योगा जे सांगले, फिजिओथेरपी कॉलेज दॅट इज नाव अवेलेबल इन द बांबोलीम गोवा आणि अगेन इन द साकली. Bachelor of Naturopathic and Yogic Science College, which is first time available in the state of Goa in our Sakli. There are just so many career options are there, but आपल्याक कितें जावपाक जाय. त्यांनी सांगले की फिजिओथेरपी कोण जातलो म्हटल्यार कोणीच हात वयर करूं ना. इज ऑल्सो सरप्रायज. नाव लिडिंग आफ्टर द MBBS द लिडिंग ब्रांच जर आसत विच इज द फिजिओथेरपी. एव्हरीवेअर द फिजिओथेरपी इज रिक्वायर्ड. एव्हरीवेअर. प्रत्येक कडे जाय. And now there is a post graduation super specialty in physiotherapy जाता. पण हांव करियर तो सांगतलो तुमकां, हांव ताजेर उलोवचो ना. म्हळ्यार हांवें त्याच खातीर म्हटलें की गोंयांत नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्सा सारकेली कॉलेज अवेलेबल आसा, वीच इज अ रिसंट अँड न्यू कॉलेज. आमी म्हणटा की देशांत 4 कॉलेजी आसात नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स, तितूंतली 4थी कॉलेज गोंयांत आसा, कुट्टी हांगासर. खूब जाणां भुरग्यांक न्ही टिचरांक खबर ना. मागीर एडमिशन घे म्हणून तरी कशें सांगतले. आफ्टर 12th सायन्स दे आर गिवींग फॉर द BSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, MSc इन फॉरेन्सीक सायन्स, वीच इज अ म्हणजे लिडिंग ब्रांच इन द फॉरेन्सीक सायन्स. इन फ्युचर देर इज अ व्हेरी मच डिमांड विथ हेवी विथ हाय पे स्केल. इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ गोंयांत सुरू जाला, सांकवाळ हांगासर. नॉट ओन्ली दॅट, म्हणजे सायन्स स्टुडंट्स कॅन ऑल्सो गो फॉर द लॉ. एनीवन कॅन गिव द एंट्रन्स एक्झाम, दे कॅन एंटर. आमकां तेंकून हांगासर दर इज अ नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट. देशांतले पयले वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट जर खंय आसत जाल्यार ते आमच्या गोंयांत आसा. इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द गोवन. ताका लागून हे ऑप्शन्स आनी हे करियर्स वेगवेगळी हांवें त्या खातीर म्हटलें, म्हणजे गोंयांत आसतलें आमकां खबर आसपाची गरज आसा. बट एक ठरयात की ह्या प्रोग्रामाच्या उपरांत भायर गेल्या उपरांत निदान आज सांजे पर्यंत विचार करात आनी आपूण कोण जातलो, आपल्याक करियर चॉयस आपलो कितें, आपल्याक आपलें करियर कितूर घडोवपाचें आसा, इट इज डिसायड करात आतांच. जो पर्यंत आमी डिसायड करिना तो पर्यंत आमी तें एचीव करपाक पावचे ना. म्हणून ते जर एचीव करतले आसत जाल्यार ते आतां डिसायड करप गरजेचें आसा. म्हणून हांव परत एकदां तुमचो हांव चड वेळ घेवचो ना, कारण तुमचो ऑलरेडी फुडलें सेशन आनीक वरभर तरी चलतलें आसतलें, 1 वर. स्वामी विवेकानंदाच्या शब्दांत जर सांगपाचें जालें आसत, कारण प्रत्येक युवकाक स्वामी विवेकानंद इज आयडल. अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. चलात, उठात, जागे जायात आनी तुमचो गोल लक्ष सादी पर्यंत थांबू नाकात. अरायज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील युअर गोल इज अचिव्ड. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करतां, हीच वेळ आसा, योग्य वेळ आसा तुमचें करियर ठरोवपाची आनी तें तुमी करियर करतले हाजी हांव अपेक्षा करतां. आनी तुमचे बरे फ्युचरा खातीर तुमकां देवा लागीं बरें मागता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. देव बरें करूं.